नमस्ते. पुरा फेमिलियर फेसस एकाक दिसताच म्हाका. मगेल सेशन्स अर्लियर अटेंड केलेले कोणी आसा की? हात उकळान कितले जन? मस्त जन आसा मू. सो हांव खंयचे रिपीट जायन अशी जागृत कर काळजी न्हय वे. खंय जो हांव रिपीट केला रे सांगान येता. एनिवेज मे बी 2-3 सेशन्स तुम्ही मगेले अटेंड जालां ती ना. ओके, व्हेरी नायस. सो आज हांव कसं करता म्हण सांगला रे. मगेले एक नवे आयडिया कसं म्हळ्यार रे, केन्नाय हांव तुमकां सेशन्स घेवचे न्हय. आज तुमी म्हाका सेशन घेवचें. ओके वे. आनी कसं जाल्यार शिकची म्हळ्यार त्याची फायन. तुमी पुरो बोल्ड स्टुडंट्स न्हय. पण हसता आसन पुरा जन. व्हेरी नायस. सो वी आर कंडक्टिंग एक्टिविटीज टुडे. कसं जाल्यार एक्टिविटीज. केदनाय हांव उल्लोचे तुमी आयकूचे कसं लागता बोरिंग काम न्हय वे. आज तुमी पुरा गम्मत करान ती हांव पुरा पळयता बैसून. ओके लाऊड. कश फील जाता असं? आर यू फीलिंग? कसं रा कसं फिलिंग जाता असं? फिलिंग्स येता ना वे. कसं करचें म्हण न्हय. इमोशन्स कसं येता असं भितर? खुशी जातास की बेजार जातास की गट्टी उरलो का? कश फील जाता असं? खुशी जाता असं आनी कोणाक बेजार जातास की? पण तुम्ही ॲक्टिवली पार्टिसिपेट केल्यार आमगेलें सेशन फास्ट मुखार वता. ना म्हण जाल्यार स्लो जाता, डल जाता. हे हॅप्पी म्हण कोण सांगली पळय? बोरिंग जाता. तुमकां बोरिंग सेशन जावं की हॅप्पी सेशन? गट्टी आनी काय गट्टी? हॅप्पी म्हण तुमी कशी दाखयता ती? बरी हॅप्पी हॅप्पी म्हणल्यार जायना. हॅप्पीनेस कशी दाखयता ती? कम ऑन. येस. मागशे सिल्वर केना. मागशी उतर बसला थंड जावन तांकां पुरा वत मुखार आपयता. ओके. आनीक एक्सप्रेशन हॅप्पीनेसा कसं दिवया आता? स्माईल. हसान पळया गट्टी. हा 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 हा. व्हेरी गुड. सो तुम्ही म्हाका फेमिलियर आशिल्ली निमित्त कसले एक दाक्षिण्य करका म्हणना कळवा. गमत करूया आमी आजी. ओके. सो आतां तुमी हॅप्पीनेसा ಬಗ್ಗೆ उलयली न्हय वे. आयचे मगेल टॉपिक इमोशनल इंटेलिजन्स. कसले? इमोशनल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कसले? इमोशन्स म्हळ्यार कसले? फीलिंग्स नवे. हांव एक पाटी अर्लियर ऑल्सो इन माय सेशन आय हॅड टॉक्ड अबाउट IQ, EQ and SQ. डू यू रिमेंबर? उडगासस की IQ म्हळ्यार कसले? इंटेलिजन्स कोशियंट. इंटेलिजन्स कोशियंट आतां मम्मान सांगलें आमगेले स्किल्स डेव्हलप करचे. सो ही स्पोक अबाउट इंटेलिजन्स कोशियंट. कळवा. म्हळ्यार आमगेले स्टडी स्किल्स, आमगेले मॅथमॅटिकल एबिलिटीज, आमगेले कॉम्प्रहेन्शन एबिलिटीज ते पुरा आमी स्किल्स डेव्हलप करचे. इज दॅट इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ. ताजे वट्ट आमकां कसं जावका? SQ जावका, EQ जावका. SQ म्हळ्यार कसले? SQ पुरा विसरला हांव सांगिल्लें. सोशल कोशियंट. वॉट इज सोशल कोशियंट? तुम्ही पुरा आतां वट्ट जावन मेळचे. कॉपरेशन, एडजस्टमेंट ॲक्टिविटीज केले उडगासस की कॉपरेशनाचे न्ही. कॉपरेशन, एडजस्टमेंट एकल्या एकल्या अर्थ करून घेवचे. एक ग्रुपान तूं, एक जॉब सेटिंगान तूं, एक कॉलेजान तूं, फॅमिलीन तूं कशें आसका ते सोशल कोशियंट. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट टुडे आय एम गोइंग टू स्पीक ओनली अबाउट इमोशनल कोशियंट. दॅट इज इमोशनल इंटेलिजन्स. हे इमोशनल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कसले? आमगेले इमोशन्स आमगेले. कॅन यू नेम सम ऑफ द इमोशन्स? डोंट बी सिरियस. हांगा सिरियस कसले विशय ना. हॅप्पी जाल्ले मागीर सॅड मागीर एंग्री मागीर जेलस फियर सरप्रायज ग्रीड मागीर डिस्गस्ट जालें रिग्रेट. स्ट्रेस डिप्रेशन पुरा म्हणटा पळय एंग्जायटी
तुम्ही टीनेजर म्हणच्या ते पुरा आमगेले इमोशन्स. सो दीज इमोशन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. कळवा. सो ह्या इमोशन्स म्हळ्यार कसले, ह्या इमोशन्स आमगेले भितर आसा. वी आर टोल्ड सम इमोशन्स आर गुड, सम इमोशन्स आर बॅड. नाही वा. ಕೋಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಬ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಬ म्हणटांती. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಸ್ಕಾ, ಖುಷಿಯರ್ ಅಸ್ಕಾ म्हणटांती. ಸೊ ವಿ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಮ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ इमोशन्स शूड बी सप्रेस्ड म्हणून. जाल्यार हांव कसं सांगतस म्हळ्यार वी आर बॉर्न विथ द रेंज ऑफ इमोशन्स. आमगेले भितर पुरा नमने इमोशन्स आसा, इनबिल्ट म्हणटा पळय तशी. जाल्यार तांतू खंयचे गुड ऑर बॅड म्हणून आमी लेखची नाका. दे आर ऑल इम्पॉर्टंट. All emotions are important. ते येता वत्ता. They are like visitors. कोपू ह्युमन बीइंग्स म्हणनंतर येवनू येता. स्ट्रेस ह्युमन बीइंग्स म्हणतरी खंडीत येता. खुशी, बेजारू, रोडचे पुरा जने आमी करता ती. जाल्यार वॉट इज द मेन थिंग? हाऊ टू डील विथ दीज इमोशन्स. न्हय वा. सो वी नीड टू फील, अंडरस्टँड, recognize and balance our emotions. आमी कशी ह्या इमोशन्स आवर टू डील करता ती, that is your ability. Are you following me what I am telling? Okay. आतां म्हाका कोणी पुणे एकल्यान सांगता एक आतां आज तुमी कुशेर आसा म्हणून सांगला. जस्ट रिकॉल काल जेवो पयर जेवो लास्ट वीक खंयचे एक बेजारात सिच्युएशन कोणी शेअर करता की कसं की एक मना बेजार जल की बहीण जल की कंचे ऑपोजिट सम रिॲक्शन. कॅन एनीबडी शेअर? येस मा. व्हेरी गुड. हां सांग. विदिन 2-3 सेंटेन्सेस. मिगल घरान तो 20 गिमत जरसाचे 2 महिने पुढे एक पील घाले दोन्ही. आमगेल घर लागी 3-4 सूण बोगरे असाचे. तांनी माझ्या पिलांक पिस्तोण खावंक घालताच. हे 2 पील भायर खेळता आशिल्ले. त्या सूण येवन ताका बोण वचून पिसोण घाल्या. ता जावस बैसून पाताक पळयतास. आम्मा म्हणतास तू कसले रडतस गो म्हणून. मी गेला निमगेला हां तिक पळोवन रडतस ते आवसो पळोवन. बेजार जाता ते पळयता. So these are our emotions. Give her a big hand. Shravya. Okay. So बेजारू म्हणलेले एक इमोशन न्हय वा. सो बेजार खंडीत जाता मनुष्य जल्मागिरे. जाल्यार तूं दिसाय बेजारार आसता जातवा ना पयर तेश जाल्ले म्हणटा बेजार जाला. तूं आजी हांगा बेजारार बसता जातवा. यू हॅव कम आउट ऑफ इट न्हय वा. सो आजी तूं म्हणटस हांव खुशेर आसा म्हणून. आय एम हॅपी. सो इमोशन्स आर टेम्पररी. हांव म्हणलें न्हय वी शूड रेकग्नायज अँड डील विथ इट, बॅलन्स विथ इट. म्हणटना इमोशन्स केदो न्हय टेम्पररी जावन आसता. ते मस्त परमनंट जावन आसच्याक आमी सोडूनच. पॉझिटिव्ह इमोशन्स लेट देम बी ऑलवेज परमनंट, बट सप्रेस करचे बशी लेट अस रेकग्नायज इट, लेट अस डील विथ इट. क्लियर? सो आजी आमगेल सेशनांतू आमी केलो ॲक्टिविटीज करता ती. सो ह्या इमोशन्सा बगी सांगतना ह्या इमोशनल एकोज म्हूण एक आसा. इमोशनल एको म्हळ्यार आतां हांव उलयतना गट्टी उलयतना हांगा एक एको सिस्टम ना एको जाला म्हणके प्रतिध्वनी म्हणत वा. प्रतिध्वनी आयकलांत की. सो केदनय जिवो आमी एक इमोशन बस्ट म्हणटा ती. बेजार म्हणटना रडता ती. ताजे निमित्त कसं जाता थंय एक इको क्रिएट जाता. ती रोवण घरा दाखून भायर गेल्ली म्हणल्यार तिगेलो अम्मा आनीक बेजारार आसता. इताक ते एक वातावरण सृष्टी जावन आसता. तुमी अम्माला लढाय मारून सीदे कोपून भायर गेले म्हणल्यार थंय तुमी फ्रेंड्सां मीट जाता ती. जाल्यार हांगा तुगेलो अम्मा डल्ल जावन बसता. इताक तुमी क्रिएट केलेले एक एटमॉस्फियर. कळवा? सो वी नीड टू बी व्हेरी केअरफूल वेन वी कॅरी अवर पर्सनॅलिटी. हांगा हांव भितर येतना पॉझिटिव्ह वायब आयली की तुमकां नेगेटिव्ह वायब आयला? पॉझिटिव्ह वायब आयला. म्हाका पळयतना पॉझिटिव्ह वायब आयला की नेगेटिव्ह वायब आयला? पॉझिटिव्ह वायब आयला. आय डोंट नो. आय एम आस्किंग यू. हां बदल सांगान ती. हां ते कसला येता? इट इज बिकॉज आय ट्राय टू कॅरी अ स्माईल ऑन माय फेस अँड आय ट्राय टू कॅरी अ पॉझिटिव्ह पर्सनॅलिटी. सो तशीची तुमी वर्केन खंय गेल्यार हे इमोशनल इकोज स्प्रेड जाता पळय. हॅपिनेस स्प्रेड कोरका. कसं स्प्रेड कोरका? हॅपिनेस. सो तुमकां ते एक पद गोतस ना हांव फर्स्ट सेशना शिकोवन दिला.
इफ यू आर हॅपी अँड यू नो करूया वे मागीर आमगेले ॲक्टिविटी स्टार्ट करूया फायन येस कम ऑन स्टँड अप ऑल ऑफ यू तुमकां गोत्तशिल्ली मागीर हांव रिपीट ओटू सांगेता स्माईल फर्स्ट इफ यू आर हॅपी अँड यू नो क्लॅप युअर हँड्स हात वयर पुरा जन हात वयर नो शाय इफ यू आर हॅपी अँड यू नो क्लॅप युअर हँड्स इफ यू आर हॅपी लाऊडली सांगा ती इफ यू आर हॅपी अँड यू नो क्लॅप युअर हँड्स if you are happy and you know and you really want to show if you are happy and you know clap your hands कळलं मात पद आता पूरा जनान सांगू का मी गेलो नेक्स्ट इज अ स्टॅम्प युअर फीट नेक्स्ट इज अ टर्न अराउंड लिरिक्स सेम ओके कम ऑन रेज युअर हँड्स इफ यू आर हॅपी अँड यू नो इफ यू आर हॅपी अँड यू नो लाऊडली and you really want to show if you are happy and you know एकच अंदर खुशी दिसता ना म्हाका पुरो जन बेजारार सांगता असो हां कम ऑन स्माइल अँड सिंग नाव स्टॅम्प युअर फीट इफ यू आर हॅपी अँड यू नो स्टॅम्प युअर फीट कम ऑन इफ यू आर हॅपी अँड यू नो स्टॅम्प युअर फीट इफ यू आर हॅपी अँड you know and you really want to show, if you are happy and you know, stamp your feet. If you are happy and you know, turn around. If you are happy and you know, turn around. If you are happy and you know and you really want to show, if you are happy and you know, turn around. Yes, very good. Clap. Yes. आता मी कसं करूया म्हणारी तुमका अभ्यास दिताना 10 ग्रुप्स करा 10 मेंबर्स आले का ग्रुप करा फास्ट आता हांव प्रत्येक ग्रुपाक एक ऍक्टिव्हिटी दितास सो I have few questions in these chits. तुम्ही ह्याग 5 minutes टाइम दिता आमकां मस्त टाइम ना जस्ट 5 minutes सारे तुम्ही त्या ग्रुपान तू डिस्कस करनो हंग घेवन इनॅक्ट करका प्रत्येक ग्रुप कितले जणांनी येता फुल ग्रुप येता 4 जणांनी येता 5 जणांनी येता कशी करू येता तुम्ही डायलॉग जार करू येता एक स्किटशी करू येता कशी करू येता The situation given to us is create a situation where a student is failed in exam, his emotions and different perspectives to handle the situation. Failed in exam, how will he handle? Okay. Exam पुढले आराम से दिवस उलया हाँ हाय पल्लवी हाय पंचमी पा एग्जाम नवा पल्ले मुगा एग्जाम या केळे पल्ले वाजला चले जाल्यार एग्जामच न्हू गो कसं करचें कसं वचूचें कितलो वचूच म्हणू गोत ना गो कोणाले निंगेले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणू गोत ना असो असत केळी पल्ले सकाळी उठून वाजला जाले वय वा जाय तर तुमी सांगता जाल्यार हांवें केलं जाय यो केळी यो लुडो केळी आमी हाँ एग्जाम बरें आसा काय तुम्ही आता वाजनी वे तू ना गो हांव कसं वाजिलें म्हूण गोत ना कसं ने उडगास येता ना पेपरान खंयची एक क्वेश्चन येयला गो हांव कसं करची म्हूण गोत ना गो म्हगेले पेपर रिजल्ट कशें येत म्हूण गोत ना गो तुक सांगील मू सकाळी येवन वाजी आमगे लोट म्हणू केलता राबील वे तू रात्र सगळा माईक कसं ने बदाची तुम्ही अशी सांगता सावा आम्ही चंदू कोण बरेला एग्जाम आम्हाला इझी असेल Easy पेपर असेल मग. कसं एक बरेला आम्ही पास जातो तुम्ही अशी कशी सांगता गो शालिनी तू बेजार कर नाका विंगडाल उत्तर ऐकू नका की नाही तू गेले घ्या वाजी नेक्स्ट टाइम पास जा जाय तुको थँक्स हांव आनी लायक कोण वाजिता ओके एग्जाम फेल जाल्यारीच मस्त बेजार कोण गे न्ही एक पाटी रडली मागीर विथ होप्स हांव नेक्स्ट टाइम वाजिता म्हणलें एक आलोचन केलें तिणें न्हय वे व्हेरी गुड
create a situation where a girl or a Mike boy ಸಮಾಧಾನ is continuously harassed or bullied by his classmates. His emotions and different perspective to handle the situation. ಐಕ್ಬಳ್ಳಿವ harassment ani bullying in the college. How will you handle it? म्हणतात मस्त्यान म्हणटा जाल्यार आमी आमगेले तोटा प्रकार वचूं आनी कोणी कशें म्हणला म्हूण आमी ताका कशें हें करना अशी आमगेले गोल कसो आसा आमी ते सक्सेस करता. Very good. Third group कोण फास्ट तमाश करतले मस्त जन असतांती जाल्यार आमी आमगेल गोल कसो आसा त्या दिकारी वचुका हर्ट जावच्या नज्जा बेजार कोण घेवच्या नज्जा आमगेल काम आमी करता वचुका. Yes. The situation given to us is a girl or boy feels sad looking at the luxurious life of his classmates. How can he handle it? Give it a different perspective. So we are going to show it now. ಸೊ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ कसं जाता कोण की एकलो चल्लुकी चिल्लिकी मस्त दुड्ಡು स्पेंड करता ब्रँडेड क्लोथ्स घालून येता तुमकां पळयता ना आश जाता न्हय वे लग्जुरियस लायफ सो त्या कशी तुमी हँडल करता ती म्हणून कम वही काली मंगलोर एक्सपेंसिव स्पा वचून करेला चंदाला ना भारी चंद सुमार जालें ना चड जाय न्ही 3000 तितलें पळय गो मेका लानू 1 ಲಕ್ಷ ಐಫೋನ್ काडसून दिला पळय गो पळय एक सेल्फी काण घे वेदायत काडया किती चंद येला पळय क्लॅरिटी लाईक पळ गो चंद येला नवे तुगे मोबाईलांत एक फोटो काढी आमगेले तुगेला मोबाईल ना नवे सॉरी बेजार करून घे नका ना घे मेकर मोबाईलान काढी अडना गो काढी दोर येत नवे दोर येत ना तुगेला अडना किती चंद येला नवे कार ए आनेल वचा आम्ही पुरा बंचाचा मगे ಸೈಕಲ್ ಅಂತ पूरा जने म्हाका मक्कार करता स्कूल ಅಂತ हांव कसांग कोरका सांग पूरा जने तांगे स्मार्ट वॉच आनम्मा कार ಅಂತ पनोर्तांचे हांव सायकल ಅಂತ వచ్చే मगल पुट्टी एक वाच हांव कसांग कोरका सांग म्हाका जाय ना मा स्कूल वचना नी अष्ट डॉट नाही आमगे ಅಂತ मी खुशी पावका पळय ना तू बेजार करची तितले काय विषय ना आमी केदनाय आमगेल की ना उणे असेल जना पळोवका आमगेल की ना सकल असेल जना पळोवका ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್ ना घर जवो शेल्टर जवो आनम्मा
बेसिकली तांकां आनम्मा आसना खावच्या पोट्टा फुड्डे आसना इतलें आसतना आमकां सर्वायव करूं जावं तितलें आमकां वांचूं जावं तितलें पुरो आमगेलें आसनो ना त्या तूं आलोचन कोन्न तूं कुशीर आसका ना आतां पळय तुगेल्या आंगान तुगेलें कसलें वॅल्युएबल वस्तू नातील म्हणणे आमगेलें इतलें लायक आमकां रिटर्न करूं जायना तितलें आमकां वॅल्युएबल आसली इतलें लायक आमगेलें बॉडी आसा आमगेलें भितरचें एक ऑर्गन कितलें एक कॉस्ट आसता गो स्वताक तितलें एक वॅल्युएबल आमगेलें पुरो आमगेल्या आंगांत आसा तितलें आसतना तूं कसलें बेजार कर का म्हणना ना तुगेले फ्रेंड्साली इतलें मॉडर्न लायफ आसकून तूंय तें बेजार करता तुका मुखार लायक काम मेळटा तर तूं जावन तुका जाय आसलें पुरो तूं घेव येता तूं आतां काय मात येवन कर का म्हणना ना तुका सर्वायव करूं जावं तितलें तुगेलो पुरो बेजीक ह्युमन निड्स आसना तांतूं तूं खुशी पावका वय अम्मा म्हाका गोतनाशिल्लें हांव पुरा आनी हांवें लायक करून वता अम्मा स्कुलाक येस व्हेरी नायस. फोर्थ ग्रुप कम ऑन फास्ट. आमगेले ग्रुप नंबर 4 आमकां मेळल सिच्युएशन क्रिएट अ सिच्युएशन वेर द पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट नॉट प्रोवायडिंग इंटरनेट मिनिमम पॉकेट मनी वॉट आर द इमोशन्स डिफरंट पर्स्पेक्टिव्स टू हँडल द इमोशन ह्या सिच्युएशन कशी म्हळ्यार अंतू आनु वाजीत आसता पेपर तेरणा पूतेवनु डिस्कस करता अन्ना लागी अना आजी म्हाका रिचार्ज खाल जावचो आसा तूं रिचार्ज घालतो तुका पयर एग्जाम जालें ना वय दोनींत बॅक तुका फोन दिलाले वोड रिचार्ज जावका नवे प्लीज अना एक पास करी मागीर पळय रिचार्ज एक महिन कसने नाका देड फोन तुका फोन दिलाले वोड रिचार्ज क्या को बस बस वच बस ह्या सिच्युएशन कशी म्हळ्यार अंतू तो बेजारार वता आतां अनेक पर्स्पेक्टीव कशी म्हळ्यार पू तूं कोप्पांनी रियाक्ट करता अण्णा म्हाका ट्रिपा वचचें आशिल्लें फ्रेंड्सालोटू ताका ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು मेळतो कितलो कशेल के एक 5 जण आसाचे आमी तितलेच 5 जण दुड्डू कितलो का एक 3000 जातले 3000 कितने गोल्ड लागे 3000 नाही चूर गोल्डचे तितले जायना फिर कितले बॅग म्हाका पयरे 5 बॅग 5 बॅग तुका 3000 दो का नवे प्लीज तो लगे चपळून शिक सेकंड रँक आयला स्टेट पयरी तुम्ही अशी मराठी काढता तुका ट्रिप बस 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 तायला शिक बस पैमळ नूर बस बुद्धी येता बस जायना हांव वता हांव कशी पुणी वता हांव पळयता हांव कामां करता पळय जायना आतां अनेक सिच्युएशन कशी म्हळ्यार कोपू ಸ್ವಲ್ಪ हंकारा उतराने उलयता ए तुगेला रिजल्ट येयल ना कसन जाल रे तुगेला ಗೊತ್ತನಾ कितले बॅक येयले कारण फेल की नाजा पास जाल्ला जस्ट पास म्हणी तिनी जस्ट पास तिनी बॅक ते 3 कले पास जाल्यार पुरा फेल जावत असेल ना आत राबात तू आत पर बॅक क्लियर करनी जाल्यार आत तुगेला असेल इंटरनेट पॉकेट मनी पुरा कट करता पडे 1 रुपया दिना पडत का हो ना नाक मेगेला स्कॉलरशिप आसा हांव त्या दुडोन करता खतम ह्या आमगेल्या 3 इमोशन कशी म्हळ्यार 3 नमने कशी रियाक्ट करत एक पुत्तान तशी दुड्डू जाव दिनातील टायमार हे आमी तुमगेले तर प्रस्तुत केलेले आनम्मला दुड्डू आसकी नाकी म्हण फस्ट अर्थ करून घेवन मागीर आमी डिमांड्स करका न्हय आमी लायक शिकला री तांणी मोगान कुशेर दिता ती ना म्हण जाल्यार रे खंडीत तांणी सोनू सोयता ती ताका कसं जावका आमी चंद करून वज्जूका आनी बेनिफिट्स घेवका. येस नेक्स्ट ग्रुप. Our topic is create a situation where the boss is very strict and continuous harassment in the office and our employees express their emotions. आता एम्प्लॉय वेळकोन येवच्याक बॉस रिएक्शन जावची सिच्युएशन अयो इतले लेट जाल्ले 5 मिनिट लेट जाले इतले ट्रॅफिक म्हूण पर रिजन दिवचें ना तशें परा तशें लेट आयल्यार पर जायना हांगा तुगेलो ऑफिस तुका सबमिशन करचें म्हणलेलें न्हय प्रोजेक्ट केल्ले वे अशें पर रिजन दिवचें तशें ना तुवें अशें पर रिजन दिल्यार तुगेली सॅलरी कट करका पडटा सो हें पर रिजन नेक्स्ट कोण चलचें ना तशी त्यो कसं जालें कसले रडतस तू मस्त ट्राफिक आशिल्लो हांव वेळ लायली बॉस मस्त सवल सॅलरी कट जाता मस्त सवल म्हाका बेजार करू नका आनी वेळ करून येऊ नका टायम मॅनेजमेंटारी शिकून मग येवच्याक केन्नाय येवच्याक ट्राय कर
ओके हांता मी कसं पळयत म्हळ्यार एक एम्प्लॉई लेट येईल तेन्ना तांगेल एक जावचे हॅरेसमेंट जावन आसा पुरो एक डिप्रेस्ड फिलींग पुरो आमकां पळोवचा मेळटा ओके थँक्यू तर तांणी जशी उलयतना फ्रेंड्स आउट जो एम्प्लॉय दुसरे एम्प्लॉय पर आसताची मॅनेज करच्या पर कळल्यार ताणें अशी भायर येवच्या तेन्ना तूं तुका भायर येवेत Group number 6, topic loss in business. What are the emotions? How do you face it? Different perspectives to handle the situation. ए आत्ता काल कसं वा पाऊस मारे ती एक चूर कसं ना गिराकीच ना कसं करच गो कसं करचे एक चूर गिराकीच ना पूरा ऑनलाईन होत तसंच काउंटर येत एक कप्पड दाखयाती कंच कलर जाय पर्पल कलर असल्या दाखयाची हे पण माई सुपर असपर नवे ट्रेंड लाईक असत आत्ताच न्यू ट्रेंड हा कितले रुपये 800 हो काल तितले असा लायक ऑनलायनान पळयलें ताका 400 आशिल्ले आनी कितलो चड कोण सांगता आसा ती नाका माय हांव ऑनलायनान तूं घेता नाका माय हांव ऑनलायनान तूं घेता ऑनलायनान चीप आसा कस्टमर येतानाची कसं करची म्हूण कळतना म्हाका असं गो तू बेजार कोण घेऊ गो आम्ही वरकीन कसं तरी सोल्युशन सोदूया आत कसं गो तसं पुरे जण ऑनलाईन वत असत ना आम्ही वरकीन एक वेबसाईट क्रिएट केला कशी वही ना ना कोण घेऊ का पळया कसं तरी जाताल थोडे दिवस नंतर ए पळ गो 4 ऑर्डर राहिलेत वही वे नवे ऑर्डर राहिले मस्त खुश जाल्ली गो दे वस म्हूण जाल्ले पण 4 ऑर्डर राहिला नवे वही गो फर्स्ट लाईक बिझनेसात सूर झाला ಹಂಗೆ ವೈಗೋ ಹಂಗೇಲಿಕ್ ನಾವೇ ऑर्डर ॲप ह्या जाल्ला काय पळा एक ऑर्डर दिवन पळया कशें आसा म्हणून केदारना लॉस जाल म्हणून डिप्रेशनान तूं टेन्शनान तूं केदारना आसचेनाच तुमी तें ओवरकम करका तसं खंय जाल्यार सोल्युशन फायंड करका आमकां मेळ्ळें टॉपिक अ बॉय ऑर अ गर्ल कंपेर्ड विथ दर सिबलिंग्स अँड इज डिमोटिवेटेड वॉट आर द इमोशन्स डिफरंट पर्स्पेक्टीव टू हँडल द सिच्युएशन ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ कसा गो अशी मार्क्स आयला सन्नाक पळोवन सीक तितले चांग मार्क्स काडला तिने तूं अशी वे मार्क्स काडचे तुगेल्या अक्काक पडे ती म्हाका हेल्प जाल्यार करता कान करचेक मिगे हांव सांगिल्लें आयकता शिकचेंत आसा तूं कसा करनाका घर कड बेसून फोन पळोवंक घेवन बेस कसा करचे तू चूर ऐक सांगिल्लें पुरा हे मार्क्स घेवन कसा करतात तर तू कसं मग तू तिक सोच ती आर्ट्स तांणी लायक अस स्टडीसान जाऊ का म्हणून अस विंगड एक्स्ट्रा करिक्युलर ते पडला मॅ तुगेले हात उगे खंयची तुगेले फिंगर्स एकूलेक आस तें सांग सुरे तिक कंपेर करनाका का तिगेलो ती स्टडीसान लायक असले ती आर्ट सिंगींग तांतू पुरा लायक आस तेश कंपेर करूनच जात आम्हा तिका मना बेजार जाता तू बेजार कोण घेऊ नका तू तुगेल आर्ट्सान फोकस करी स्टडीज जायनी म्हण जाल्यार रडना कळना थँक्स इमोशनल इंटेलिजन्स इव्हॅल्युएशन शीट है तुमकां मार्क दिवन घेवचे हांव तुमकां मार्क दिना सो यू कॅन बी ऑनेस्ट पळयांती हांतू 5 एस्पेक्ट्स आसा सेल्फ अवेअरनेस यू आर रेकग्नायझिंग युअर इमोशन्स सेकंड वन सेल्फ रेग्युलेशन म्हळ्यार कशी काम आसचे कितले प्रेशर आसला रे ट्राईंग टू बी काम नेक्स्ट मोटिवेशन गोल सेटिंग म्हणून सांगता ती आमी कितली मोटिवेटेड आसा म्हणून नेक्स्ट एम्पथी विंगडाल बग्गे कितले आमी आलोचन करता ती एम्पथी म्हळ्यार कशें जाल्यार स्टेपिंग इन टू अदर शूज सो कशें आसा तुमगेले एम्पथेटीक फॅक्टर म्हणून लास्ट वन सोशल स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स तुमी कशी मिंगल जाता ती ग्रुपा वटू ईच टॉपिकाक 4 क्वेश्चन्स आसा 4 क्वेश्चन्स 1 to 5 तांतू तुमी मार्क दिवका आतां फर्स्ट वन आय रेकग्नायज माय इमोशन्स एज आय एक्सपिरियन्स देम तुमगेल कशें हाय लेवल आसल्यार 5 मार्क लो लेवल आसल्यार 1 मार्क मिडियम आसल्यार 2, 3 तशी
सो मार्क दिता वच्चांती पूरा स्टेटमेंट टाका बी ऑनेस्ट हांव तुमगेले मार्क्स पळयना यू आर इवॅल्युएटिंग युअर सेल्फ कोणेय तुमगेले मार्क्स पळयना अंती तुम्ही तुमगेले मार्क्स पळोवचे आनी खंयची एरिया तू तुम्ही वीक आसंती त्या एरिया तुम्ही स्ट्रॉंग करून घेवका इथे स्टार्ट करा सो आमगेले इमोशनल इंटेलिजन्स कितलस म्हण पळोवया दिस इज युअर टेस्ट ईच ग्रुपाक 20 मार्क्स ते 20 तू कितले मेळता लास्ट टोटल कितले ओके जल्ली की डन जल्व्या जल्लेल हात उकळ अंती ओके लास्ट 1 मिनिट वापस घरा वचून एके रूमा वचून वापस पळोवन घेवया येता तुम्ही चेंजेस करू येता आतांची की गडबडशी जाल्ला रे यू कॅन चेंज इट ओके शेल आय टेल कितली स्कोरिंग्स आसा का म्हणून 100% कोणाक येवचें साध्य ना बिकॉज वी आर ऑल ह्युमन बिईंग्स न्हय सो 65 to 80 आयल्यार दिस इज अ स्ट्रेंथ कंटिन्यू नर्चरिंग इट सो यू आर ग्रेट 65 to 80 मार्क्स मेळ्ळ्यार वरकेन लायक गुड 80 अबाव येवचें मस्त कष्ट आसा ॲज ह्युमन बिईंग्स आमी चिके फ्लक्च्युएट जाता ती सो ऑनेस्ट आसल्यार 80 इज द मॅक्झिमम बट ताज्या पशी क्रॉस केल्यार व्हेरी व्हेरी ग्रेट 33 to 64 कोणाक येवन आसल्यार 33 देखून 64 यू आर अवेर म्हळ्यार मॉडरेट तुमगेले तुमकां गोत्त आसा जाल्यार तुमकां आनी खंय ग्रो जावका तुमी ताजे वेर वर्क करका तुमी इट इज नॉट इनफ तुमगेले इमोशनल इंटेलिजन्स एवरेज आसा सो यू नीड टू वर्क ऑन इट 16 to 32 16 पशी उणी कोणाला येवचें साध्य ना सो 16 to 32 आसल्यार नीड्स इम्प्रूवमेंट मस्त इम्प्रूवमेंट जावका कन्सिडरिंग डेवलप स्किल्स इन दीस एरिया सो कन्सिडर करांती ह्या एरियान तू तुम्ही चड वर्कआउट करका तुमगेले मार्क्स तुमकां कळ्ळे नवे सो वापस जावका जाल्यार रिइवॅल्युएट करांती ह्या शीट ओके लास्ट 3 क्वेश्चन आसा विच एरिया इज युअर स्ट्रॉंगेस्ट खंयची एरिया तुमगेले चड मार्क मेळ्ळा विच एरिया डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव वॉट ॲक्शन्स कॅन यू टेक टू इम्प्रूव दिस म्हळ्यार तुमगेले एरिया इम्प्रूवमेंटाक तुमी कसल करूं येता त्या ಬಗ್ಗೆ आलोचन करका आमी हांगा ಕೆಲವು स्किट्टांनी केल्ले खंयचेच सिच्युएशन कितले हॅरेसमेंट कसले मेंटल स्ट्रेस एनीथिंग अबाउट डिप्रेशन एंग्जायटी टीनेज येवचे प्रॉब्लेम्स यू शूड बी अवेर ऑफ इट यू नीड टू फील इट you need to recognize it, you need to be aware of it, and you need to balance your emotions. खंयचे एक हार्श स्टेप घेवचे पश फुडें calm down हाका केलो पुरो आसा मेडिटेशन करूं येता लिविंग इन द प्रेजेंट जस्ट शट युअर आयज फोकस कोप आयले कुडले कोपुका म्हणना चिके शांत जावी येता एंग्जायटी आयली कुडले कसला म्हाका ह्या स्ट्रेस जाता आसा वॉट इज द रिजन बिहायंड इट हाऊ कॅन आय डील दिस कोणाले हेल्प घेवी येता फ्रेंड्साल हेल्प घेवी येता अम्माल हेल्प घेवी येता काउन्सिलराल हेल्प घेवी येता सो कसले आसल्यार देर इज नीड टू इम्प्रूवमेंट देर इज टाइम टू इम्प्रूविंग कळवा आ नम्माल हेल्प कोणाले हेल्प घेवी येता तुमी सो केदनाय खंयचे हार्श स्टेप घेवचे नज कोप जेवो स्ट्रेस जेवो एंग्जायटी जेवो डिप्रेशन जेवो खंयचे जावचे बेजार जावचे पुरो हाके एक कसल आसा सोल्युशन नवे प्रत्येकाक एक सोल्युशन आसा सो वी नीड टू थिंक अबाउट द सोल्युशन नॉट अबाउट द प्रॉब्लेमाक सोल्युशन पळोवका सोल्युशनाक प्रॉब्लेम पळोवची न्हय अर्थ जालें नवे येस थँक यू एवरी वन Did you enjoy the session? Happy? Happiness कशी दाखवचे? म्हणते? Yes. Some boys didn't do. Again. Hey. Again. Yes. Very good. Thank you. ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ತುಮಕ ಸೆಷನ್ ಕಾಳಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಪೈ ತೋನ್ಸೆ ಹಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕ ದೀವ್ನು ಮಾನ್ ಕೊರ್ಕಮಣು ನಮ್ಗೆಲ್ CAO ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಂಕ ವಿನಂತಿ ಕರ್